आता सध्या हांव पेटेच्या वाडा आसा, पेटेच्या वाडा कोरगांव म्हणटा पळय, आनी हो जो रोड पळयता पळय तुमी हॉटमिक्स केल्लो आसा, एक 15 दीस बाद जातले हॉटमिक्स केल्यार. एक 3-3.5 वर्सांनी हो रोड केल्लो आसा. हो रोड जो आसा पळय मदल्यानसून कट केल्लो RCCची रो वॉटर पायपलायन व्हरपाक तेरेखोल कोरगांव आसा आमी. आनी एक 3.5 वर्सांनी हो रोड केल्लो आसा आतां. आनी एक 15 दीस बाद जातले हॉटमिक्सांतले. हांव रोडाची हालत दाखयता तुमकां, कित्याक खड्डे पडल्यात फूल रोडाक. जसो तुमी आयकले आसतलें आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा पळय तो सांगता 70% म्हणटा कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा, रोडाचें काम तें जाल्लें आसा गोंयांत, 30% उरलां. तो अशे तरेन केलां आसतलें तें सगळें केलां पळय, तो अशे तरेन केलां म्हणून सांगता 70% जालां आसतलें. खड्डे सारके हो पळय हालत पळय रोडाची, कितलो डीप खड्डो पडला पळय. हो पळय रोड दवरलेलो आसा पळय, रोड दवरला कितली गॅप आहा ती पळय दोनूय सायडीसान पावना. हो रोड जो आसा तो पासून कमी पडटा, इतलो व्हडलो खड्डो पडला पळय. हो पळय हो दुसरो खड्डो, इतलो डीप आहा पळय तो पळय. आदीं आमी गड्ड्यांनी खेळताले मिलींनी, कोणें खेळपाक बाय जाल्यार रस्त्यार येवन खेळ रे बाबा. पळय रेडीमेड मारलेले आसा, कितलो डीप आसा दाखयता तुमकां. कितलो डीप आसा पळय. पळय हो खड्डो 15 दीस जाले रोड केल्यार. फुडें आसा हो पळय आनीक. ह्या खड्ड्यान कोणें माती घातल्या. हा पळय ही हालत ह्या 15 दीस जातले पळय, 15 दीस जाले तो रोड केल्यार हॉटमिक्स, तिची हालत ही. खड्डे पडले, कितलो डीप आसतलो. 15 दीस जाले आनी आमचो PWD मिनिस्टर सांगता 70% जाल्लें आहा म्हणटा काम तो. हे पळय अशे तरेन 70% जाला. हो पळय हांगा आनी एक पडला खड्डो. हो पळय हो आनी एक डीप पळय कितलो आसा तो. अशे तरेन जर काम केलें जाल्यार जातलेंच न्हू. 70% कितें 100%य जातलें अशे तरेन काम केलें. हो पळय आनी एक खड्डो. बेवर्शेपणांनी जर काम केलें न्हू जाल्यार 70% जातलेंच तुजें.